पास्कांचें 6वें सातोळें बुधवार. सुवाळा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. उदय 16 ओळी 12 ते 15. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हटलें, अजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्या नाथा मनान घेवंक जायनात. स्वताचो तुमी येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सत शिकयतलो, कित्याक तो आपल्या पदरचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें कळयतलो. तो म्हाका महिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. ह्या पासत हांवें अशें म्हटलां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता. पास्कांचें 6वें सातोळें बुधवार. सुवाळा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. उदय 16 ओळी 12 ते 15. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हटलें, अजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्या नाथा मनान घेवंक जायनात. स्वताचो तुमी येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सत शिकयतलो, कित्याक तो आपल्या पदरचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें कळयतलो. तो म्हाका महिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. ह्या पासत हांवें अशें म्हटलां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.